वर्साचो सादो खाळ 7वें सातोळे सुरवार मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 10 वळी 13 ते 16। जेजून धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक तांकां ताची सरशी हाडटालो। शेसांनी तांकां खोरायेन परतिली। हे पळोवन जेजू चाळवलो आनी ताणें तांकां म्हटलें, सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजी सरशी येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सुर्गीचें राज तसल्यांचेच। हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ल्हान भुरग्यां परी देवाचें राज मानून घेना तो तातूंत भितर सरचो ना। उपरांत ताणें तांकां वेंगीन घेवन आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता। प्रितीच्या भावा भयणांनो, जेजू म्हणटा, सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजी सरशी येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सुर्गीचें राज तसल्यांचेच। हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ल्हान भुरग्यां परी देवाचें राज मानून घेना तो तातूंत भितर सरचो ना। आमी आमच्या जिवितान ल्हान भुरग्यां सारकें जावन सुर्गीच्या राजान भितर सरोंक देवाची कृपा आमकां जण एकल्याक मागून घेवया।